प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आणि आयज बाबणीनो आमी नियाल करूया या निमाण्या सोनवाराची. काल आमी परब केली निमाण्या शुक्राराची वो गुड फ्रायडे आणि थोड्या वेळान आयज आमी परब करतले हांव पास्काची. आणि बाबणीनो ज्या दिसा जेजू खुर्सार गेलो ताणें आपलो प्राण सोडलो आणि तो प्राण सोडून ह्या संवसारांतलो गेलो. आख्खो संवसार शांत जालो आणि आख्खो सोर पासून एकदम शांत जालो. पूण बाबणीनो संवसार शांत जालो जाल्यार आनी सोर्ग शांत जालो जाल्यार सोर्गीचो बाप जेजू आनी पवित्र आत्मो जाणो आसले निमाणें कितें घडटलें तें. आनी पवित्र आमच्या बापान पुतान आनी पवित्र आत्म्यान हो सेक्रेत सांबाळून दवरलेलो. कित्याक जेजूच्या मरणा वरवीं आतां देव सैतानाची पदवी सैतानाचो हुकूम जो ह्या संवसारान आसलो आनी जो लोक ह्या संवसारान जेजू खुर्सार वेच्या आदी मरण गेल्लो आनी एका जाग्यार गेल्लो ज्या जाग्यार तांकां स्वर्ग ना तर इफेन एमकोणान वचपाक असो जागो नासलो, एका मोद्या जाग्यार पावली, पॅराडायज म्हणले ते भाशेन, प्लेस ऑफ लिंबो. आनी बाबणीनो आमी जाणो की जो लोक जेजू खुर्सार वेच्या आदी जो मरण गेल्लो तांकां आतां ही बरी खबर मेळोंक नासली. म्हणजे कोण आसले ते? अब्राहम, मोजेस, एलायजा, एलिजा, जॉन बातिस्ट, सगळे प्रवादी, सगळे सो ते सगळे जे मरण गेले तांकां आतां सोर्ग उक्तो जायनासलो, कित्याक ते पातक आदामाचे पातक आजून आसले. आनी भाव भयणीनो देवाचें उतर आमकां सांगता दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:21 सांत पावलो आमकां सांगता की स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताक पातक केले, पातक म्हूण मानले. ही मेड हिज सन सिन फॉर द होल वर्ल्ड. आनी देखून भाव भयणीनो त्या पातका लागोन जेजू जेन्ना मेलो ताका आतां त्या जाग्यार जे जे पोन्ने कोरात जे सांत आसले त्या जाग्या कडेन पावपाक ताका मेळ्ळें. आनी थंयसर ताणें कितें केलें? ताणें थंयसर 3 दीस तांकां शिवर्थमान परगट केलें. पयली चीट पेद्रूची 3:19 सांगता आमकां की जेन्ना जेजू मेलो तो थंयसर गेलो, तांकां सांगलें की ताणें तांचे बसोदूय आपलो प्राण सोडलो म्हणून, ताणें आपलें रगत वारयलें म्हणून. आनी ताचे वरवीं जेन्ना ते आत्मे आतां सोत मानूंक लागले तांकां आतां स्वर्ग उक्तो जालो. पूण भाव भयणीनो आमी जी हांगा ह्या संवसारान आसा जेजू कितें केलें? तांकां परगट केल्या उपरांत तो पुनरुज्जीवन जालो आनी आपल्या शिसां कडेन येवन तांकां सांगलें की ताणें सगळे पातक काबार करून उडयलां, ताणें सगलो मरणाचे जो आत्मो आहलो ते पासून काबार करून उडयलां आनी तो आतां तांकां सांगता की तो आतां परतून आपल्या सर्गीच्या बापा कडेन वेतलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो व्हडली बरी खबर म्हणल्यार ताणें तांकां सांगलें की तो तांकां केन्नाच सोडचो ना, तो तांकां केन्नाच एकसुरो सोडचो ना. कित्याक जेन्ना जेजू परतून गेलो तो आतां सर्गीच्या बाबा कडेन गेलो, थोड्या दिसांनी ताणें पवित्र आत्मो धाडलो आनी आयज भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे भितर जी येता, आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर, आमी आतां पवित्र जावन आसा. देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमकां ही सजमणी मेळटा की आमी जेजूचेर भावार्थ धरून आतां आमी पवित्र जाल्या म्हणून, आमी आतां देव मंदीर जाला म्हणून आतां भाव भयणीनो आमच्यान एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाता. पूण भाव भयणीनो खूब लोक जो आसा ह्या संवसारान आजून जेजूक वळखना, तांकां खूब प्रश्न आसा. आनी त्या वेळार जेन्ना आमी जी क्रिस्तांव म्हणटा आमी भावार्थी आसा आमकां खूब प्रश्न आसात. कित्याक आमच्या जिवितान कसली वायट परिस्थिती येत ओ आमी ह्या वायट परिस्थितीन ह्या वेळार आसत, त्या वेळार आमची चोत्राय आमच्यान कोणाची धरूंक जाता? मोरयेचेर. कित्याक मोरयेन आपली चोत्राय देवाचेर दवरली, ताच्या उतराचेर दवरली. भाव भयणीनो आमी सगळीं जाणो की ज्या दिसा आंज बडवा गाब्रियल मोरये कडेन आयलो ती आंकवार आसली आनी तिका सांगलें की तूं गर्भेस जातली आनी तूं एका पुताची माय जातली आनी ताची राजवट की सासणाच्या सासणाक आसतली.
पूण भाव भयणीनो कितें घडलें, जेन्ना जेजू व्हड जालो, 33 वर्सांचो जालो, तो खुर्सार गेलो, ताका ताका जिवेशी मारलो खुर्सार. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देवान मोरयेक अशें सांगलेलें की त्या पुताची राजवडकी सासणाच्या सासणेक आसतली, पूण तेन्ना तिचो पूत मेलो, तेन्ना मोरयेन कितें केलें? मोरयेन आपली चोत्राय, आपलो विस्वास, आपलो भावार्थ देवाचेर सोडूंक ना, कित्याक ती जाणो आसली की देवान जें आपल्या उतरान सांगलां तें घडोवन हाडटलो म्हणून. आनी शेकी कितें घडलें भाव भयणीनो, 3 दिसा उपरांत जेजू पुनर्जीवन जालो. तो आतां सर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमचे पासत विनोदी करता. तर भाव भयणीनो, आयज मोरये भाशेन आमी जेन्ना ह्या वेळार आमी वाट पडत आसा पास्काची परब करपाक, आमी ह्या वेळार जेन्ना आयकता देवाचें उतर, आमी कसल्या वायट परिस्थितीन आसून आमची परिस्थिती अशी दिसत की दोतोरान सांगलां आमचें कांय करूंक जायना, आमच्या दुडवांची वा आमच्या फामिलीची वा आमच्या काजऱ्या जिविताची कसली परिस्थिती एकदम वायट आसत. पूण भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां गरज आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरपाक, कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. आनी येता त्या दिसांनी आमी आमची चोत्राय देवाचेर आनी ताच्या उतराचेर सोडिनासतना आमी जियेत जाल्यार भाव भयणीनो, हो जो आत्मो आमकां भिरांतीन हाडपाक येता, हो जो आत्मो आमच्या जिवितान येता, हो जो आत्मो आमकां चोरूंक हाडपाक येता, जेन्ना आमची चोत्राय आमी जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता, आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता, आमी जाणो की देव आपल्या उतराक विश्वासी म्हणून तो आमकां केन्नाच सोडचो ना. आनी ताणें जें केलां आमच्या जिवितान तें घडोवन हाडटलो म्हणून आमकां तो भरवसो आसा. तर भाव भयणीनो, आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर सोडिनासतना आयज आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया. कित्याक जे भाशेन आंकवार मोरयेन देवाच्या पुताक ह्या संवसारान जोल्म दिलो, पूण जेन्ना तो खुर्सार मेलो आनी सगळें अशें दिसलें की काबार जाला म्हणून, मोरयेन आपली चोत्राय देवाचेर सोडूंक ना. तिणें आपली चोत्राय ताच्या उतराचेर ताणें जें सांगलेलें ताचेर दवरली. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा स्वर्ग संवसार आनी आख्ख्या पृथ्वीचो दोनी आनी राजा. आनी जें ताणें सांगलेलें तें आयज घडोवन येयलें. तर आयज आमी खरेपणी जेन्ना आमी वाट पळयत आसा ह्या पास्काची परब करपाक, आयज आमी आमची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरयात. येता त्या दिसांनी आमी पास्काची परब करतले, आमी विसरतले की एक कोरेजमाचो वेळ येयल्लो, आमी उपास करतले, खूब आमी दोबाजो करतले, खुर्साची वाट करतले. पूण भाव भयणीनो, आमी येता त्या दिसांनी आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर सोडिनासतना आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर धरून एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी हो थाराव घेवया, सुरवात करुया आनी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.